आपूण महापौर असताना पणजे महापालिकेच्या नव्या बिल्डिंगेची बुनियाद घालपाची असली मात तेन्ना बाबुशान ते काम आडायले म्हण आदलो महापौर सुरेंद्र फुतार्दोचो आरोप। ते भायर बुनियाद घालपाची कार्यावळ एकदा जाल्ली असताना परतून ती कार्यावळ कित्याक केला काय म्हण फुतार्दोचो प्रश्न। बुधवारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतांच्या मुखेल हजेरीत आणि महापौर रोहित मोन्सेरात आणि ताळगावची आमदार जेनिफर मोन्सेराताच्या उपस्थितीत पणजे महानगरपालिकेच्या नव्या इमारतीचो बुनियादी फातर घालपाची कार्यावळ जाली। मात ह्या कार्यावळी वेल्यान आता आरोप प्रत्यारोप जावपाक लागल्यात। पणजेचो आदलो महापौर आणि विद्यमान नगरसेवक सुरेंद्र फुर्तादोन पयली एकदा बुनियादी फातर घातलो असताना परतून कित्याक बुनियादी फातराची कार्यावळ केली काय म्हूण फुर्तादोचो प्रश्न। ही कार्यावळ नगरसेवकांक विश्वासात घेऊन केल्ली ना असोय फुर्तादोचो आरोप। फाउंडेशन स्टोन ह्याच मेयर रोहित मुसरातान नोव्हेंबर 2021 फाउंडेशन स्टोन ले केल्लो। तेन्ना अर्बन मिनिस्टर आसलो मिलिंद नाईक आनी कमिशनर आसलो आग्नेल फर्नांडीस। आनी अचानक आतां आनी एक फाउंडेशन स्टोन ह्या वर्सा घातला। फकत कमिशनर इज क्लॅन मदेरा एंड अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर इज विश्वजीत राणे। म्हाका विचारूंक जाय ही एक प्रोजेक्टाक दोन फावटी फाउंडेशन घालता। तूं समज तुजो एक बंगलो बांदता, तूं ते तुमचे पात्रीक नाल्यार तुमचे भटाक हाडून ते सगळें हें कोता पांचेंनी घालता, सगळें घालता। एकूच पाटी दोन पाटी घालता तुमी, हें कित्याक घातला? आमचें प्रश्न एकूच आसा की कावन्सील इज सुप्रीम, नॉट मेयर एंड कमिशनर एंड ATO. Whatever is being done, the mayor and the commissioner has to bring it before the corporation meeting, get it sanctioned. After sanctioning, in the next meeting it has to be confirmed, and after confirming it has to go to the DMA for government sanction. आता आमकां 2021 पळय घातलेले फातर आनी आज पळय घातला, हे 3 वर्सांक आमकां तेमी बिल्डिंगाची कशी येतली कितें जालें कांयच आमकां प्रेजेंटेशन दाखोवंक ना। आपण महापौर असताना 65 कोटी रुपया खर्च करून पणजी महापालिकेच्या नव्या इमारतीचे बांधकाम करपाचे थारिल्ले। ह्या कामाक आदलो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराचोय तेंको आशिल्लो, मात तेन्ना बाबुशान हे काम आडोवन दवरिल्ले। आणि आता आपलो चलो महापौर जाला म्हणून बाबुशान हे काम हातान घेतला आणि ते बीन 10 कोटी वाडोवन म्हळ्यार 75 कोटीक म्हूण फुर्तादोचो आरोप। बट हांवें फाउंडेशन स्टोन घालूंक ना, कित्याक आय वॉन्ट म्हाका मिस्टर परल दॅट टायम इट वॉज 65 crores प्रोजेक्ट। मनोहर भाईन म्हाका सांगलें 65 crores आपूण तुका एक टायमार दिवंक जावचें ना, आपूण तुका 3 installment इन 3 असेंब्ली बजेट करता, आपूण पयलें तुका 15 कोटी दिता। फायन। मागीर कितें जालें, मागीर हें सगळें जालें, फाउंडेशन स्टोन हांवें घालपाचो आसलो, पण म्हाका सांगलें यू विल नॉट बिकम द मेयर म्हणून। कोणें? बाबूश मुन्सरातान। बाबूश मुन्सरात आय एप्रिशिएट हिम, हीज प्लॅनिंग इज फार फार हेड। तो जाण आसलो की आपूण आपल्या चल्याक एक दीस हाडटलो आनी चल्याचे हातीन आपूण हें करून घेतलो म्हणून। गमलें न्हू? ताका हांव शाबासकी दिता, कित्याक तो खूब फुडें प्लॅनिंग करता। चड खबर आमकां कांय प्रेजेंटेशन दाखोवंक ना, कॉन्फिडन्सान घेवंक ना, कॉर्पोरेशन मिटींग येवंक ना। म्हाजें डिमांड इतकेंच आसा की आमी इलेक्टेड कॉर्पोरेटर्स, आमकां कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय। ते हाडले आमी कितें ना म्हणपाचें ना न्हू, आमकां सगळ्यांक जाय ही बिल्डींग जाल्ली, म्हाकाय जाय, बिकॉज इट वॉज माय बेबी। पण प्रोसिजर फॉलो कर। हो कमिशनर फोंडान पडटलो, तो खूब भुरगो आसा इन दीस सिवील सर्वीस, तो खूब मिस्टेकी करता। हांवें ताका खूब फावटी सांगलेलें, बाबा तूं कायद्यान वच, एक 8 दीस डिले जाल्यार प्रॉब्लेम ना। फुर्तादोन पर्रीकर आणि बाबूश मोन्सेरात हे दोगांचे राजकारण पळयला। CCPच्या नव्या बुनियादी फातरावेल्यान मोन्सेरात आणि फुर्तादो हांचे मदीं राजकारण बरेच तापला, इतले मात खरे। गोमंतक TV खातीर ब्युरो वांगडा रिपोर्टर वर्षा आश्वेकर।